फाटी गोवा युनिव्हर्सिटीच्या एक फंक्शना वेळार उलयतना सीएमान अशें म्हणलें की गोवा युनिव्हर्सिटीची जी रँकींग आसा ती देंवता आनी ह्या गोवा युनिव्हर्सिटीची रँकींग देंवता कित्याक ह्या गजालीचो शोध लावपाची गरज आसा. ह्याच गजालीचेर आयज जेन्ना गोवा युनिव्हर्सिटीची कावन्सील मिटींग आशिल्ली तेन्ना हांगासरले जे मेंबर आसा कावन्सील मेंबर सुदीन नायक तशेंच गोवा युनिव्हर्सिटीचे जे वायस चान्सलर आसा सर मेनन हेंचे कडल्यान आमी जाणा जावन घेवया की गोवा युनिव्हर्सिटीची जी रँकींग देंवता ह्या गजाली फाटले कारण कितें काय हें आमी तेंचे कडल्यान जाणा जावन घेवया. सर तुमी कावन्सील मेंबर आसा गोवा युनिव्हर्सिटी. हय हांव आतां आज आमची लास्ट मिटींग आतां EC चेंज जातली. हांव गेल्ली 3-4 वर्सां गव्हर्मेंट रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून कावन्सिलाचेर आसा. हय सर एक थोडे दीस पयलीं सीएमान एक कमेंट केल्लो की इतको बरो इन्फ्रा आसून सुद्दां गोवा युनिव्हर्सिटीची जी रँकींग आसा ती देंवत आसा हेजेर बीन कितें डिस्कशन जालें काय? नाही जे डिस्कशन न्हय पूण हांवें ते पेपर न्यूज वाचली पूण हांव एक्चुअली त्या प्रोग्रामाक आशिल्लो. ते सीएमान कितें म्हणलं पळय ते म्हजे कोतान म्हजे दृश्टीन तांणी ताजो पेपरान रॉंग म्हणजे कोट केला. म्हणजे सीएमान लास्टाक कितें म्हणलें की UPSC एग्जामी बी गोंयकार सदां फाटीं आसता आनी जे पळय बॅचलर्स डिग्री बी घेवन जाता ते सगळे त्या एग्जामी भिता एक म्हणलें. दुसरें म्हणलें ताणें इतलें सगळें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा इन्क्युबेशन सेंटर केलां इतलें आसून युनिव्हर्सिटीचें रँकींग कित्या सकल देंवता तें आमी पळोवपा जाय. हे ताणें 2 स्टेटमेंट केले पूण ताणें अशें ते स्टेटमेंट जर्ती केल्ले ते न्यूजपेपरान हेडलायन म्हणून दिली. आतां हांव EC मेंबर आशिल्ल्यान म्हाका थोडी गोश्टी खबर आसा आनी ताजे वेल्यान आनी म्हाजी एज्युकेशन फिल्डा एक्सपिरियन्सा वेल्यान सांगता. गोवा युनिव्हर्सिटी लास्ट 4 वर्सां हांवें पळयली ती इज प्रोग्रेसींग व्हेरी वेल. आनी जें पळय तुमी रँकींग म्हणटा तें रँकींग जें पळय रँकींग इन्स्टिट्यूट आसा तांणी काडलं तें बेज्ड ऑन 3 फॅक्टर्स. एक म्हणजे भुरगे कितली भायर सरता युनिव्हर्सिटीच्यान पास जावन, एक म्हणजे रिसर्च आनी रिसर्च बी कितलो जाता आनी थर्ड म्हणजे टिचींग आनी फेसिलिटीज बी कितें कितें आसा. हातूंत भितर 30 आनी 20 अशें कितें मार्क आसा. 30 60 आनी 20 80 आनी 10 आनी कितें. गोवा युनिव्हर्सिटीक रिसर्च हातूंत भितर एकदम कमी मार्क पडटा कित्याक हांगा प्रोफेसर आनी एसोसिएट प्रोफेसर कोण ना. जे आशिल्ले ते सगळे रिटायर जाले 4-5 वर्सां पयलीं आनी आतां उरल्या ते एसिस्टंट प्रोफेसर 80% एसिस्टंट प्रोफेसर आसा आनी ते अर्द्या कडेन PhD पासून ना. म्हणजे ते भुरग्यांक गायड करपाक शकना. हांगा रिसर्च जायना आनी ते कित्या खातीर तर गोंयांक कायदो आसा की 15 वर्सां डॉमेसायल जाय म्हण. आतां नवीं जी फिल्डां येता तातूंत भितर एसोसिएट प्रोफेसर आनी प्रोफेसर हे 15 वर्सां डॉमेसायलाचे कोण मेळना गोंयकार. इवन गोंयकार जे अमेरिके आसा म्हाका थोडी खबर आसा हांव पयलीं अमेरिके रावतालो जे येवपा आसा हांगा ते पासून थंय 40 वर्सां जालीं रावता 15 वर्सां डॉमेसायल ना हांगा तांगे एज्युकेशन बॉम्बे जालां गोंयकार आसून. पूण सांगपा म्हणजे कितें तुमकां की हे रूल कोणा एप्लाय करपा जाय जे पळय सकल्ली LDC क्लॅरिकल स्टाफ तांकां बरें आसा दॅट हॅज टू बी गोवन. पूण जे पळय एसोसिएट प्रोफेसर आनी प्रोफेसर आसा जे PhD आनी पोस्ट PhD रिसर्च हे लोकांक तुका फ्री आसपा जाय खंयच्यानी तूं बरो टॅलंट हाडपा. ताजे खातीर आमकां ते 30 मार्कांतले 5 मार्क पडटा एक. दुसरें बॉम्बे युनिव्हर्सिटी 50,000 स्टुडंट भायर सरता गोंयांतल्यान 3,000 स्टुडंट भायर सरता म्हणजे तुका ते आउटपूट म्हूण कसो मेळटलो तातूंतय कमी मार्क पडटा. हें सगळें पळोवन ते रँकींग जे पळय 51 to 50 to 100 आशिल्लें तें कित्याक देंवलें. युनिव्हर्सिटीक ज्यो पळय टोटल नंबर ऑफ युनिव्हर्सिटी कॅल्क्युलेट करताल्यो त्यो हजारांनी वाडल्यो. इतल्यो प्रायवेट युनिव्हर्सिटी आयल्या त्यो ज्यो 2000 आशिल्ल्यो त्यो 4000 म्हऱ्या पावल्या म्हणटकीर ओवरऑल रँकींग ते 150 to 200 गेले. पूण जे पळय स्टेप्स आतां घेतल्या आनी जे पळय आतां मोदी गव्हर्मेंटान 100 crores दिल्या अंडर दॅट PT उषा स्कीम ताजे खातीर जे पळय जे डेव्हलपमेंट चालू आसा ते जावपा आनी 2-3 वर्सां वतली. तें जेन्ना जाता आनी हें जर समज तूं गोवा गव्हर्मेंटान डॉमिसायलाची चेंज केलें फॉर एसोसिएट प्रोफेसर आनी प्रोफेसर जाल्यार तुमकां 5 वर्सां रिजल्ट दिसतलो आनी गोवा युनिव्हर्सिटी वील बी विदीन फर्स्ट 50. तें करपा खातीर ह्यो 2-3 गोश्टी करपाक गरज आसा. आतां ह्यो गव्हर्मेंटान करपा जाय. हें ऑलरेडी आमी एक्झिक्युटीव कमिटीन सांगलां गव्हर्मेंटाक. पूण गव्हर्मेंटाचें कितें जाता दॅट इज अ पॉलिटिकल इशू आनी इट्स नॉट ओन्ली रुलींग पार्टी इट्स ओपोजिशन पार्टी. सगळे पार्टीनी एक जावन डिसायड हें करपा जाय कित्याक जाण तूं दीस इज फ्युचर ऑफ गोवा फ्युचर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन.
Education should not be mixed with politics. Politics is separate. Education has to be for future generation. तुमी जर बरी प्रोफेसर हाडपाना हांव म्हजी मास्टर्स हांवें जॉर्जिया टॅक म्हणटा इंस्टिट्यूशना केल्या विच इज टुडे विदीन फर्स्ट 5 इन युनायटेड स्टेट्स एंड इन द मे बी इन द वर्ल्ड. तातूंत भितर पांय पडून हाडटाले जे रिसर्च स्कॉलर आसता तांकां तुमी येवन प्लीज शिकया कित्याक ते बरोबर रिसर्च घेवन येताले ते बरोबर ग्रँट घेवन येताले आनी ताजे खातीर युनिवर्सिटी वयर सरताली. आमी हांगा वचून आतां कोणा इनवायट करपाचें 15 years डॉमेसायल कोणा कडेन ना जे त्या कॅलिबरा मनीस. आतां नवी फिल्ड पळय रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एप्लायड फिजिक्स हातूंत भितर तूं कोण गोंयकार मेळना 15 वर्सां डॉमेसायल तर कोणूय मेळना कित्याक दीज आर न्यू फिल्ड्स. हातूंत भितर आपोवपा जाय आमी लोकांक हें करून म्हणजे हे सगळ्यो गोश्टी ताजे बरोबर चेंज जावपा जाय आनी त्यो जर चेंज जाल्यो जाल्यार गोवा युनिवर्सिटी वील बी विदीन फर्स्ट 50 बिकॉज सायज इज रायट प्लेस इज रायट आनी गोवा इज अ एट्रॅक्टीव प्लेस फॉर इवन फॉर द पीपल टू कम इवन फॉर द आनी एक आसा एज पर गव्हर्मेंट कायदो हांगा 10%च तूं भायली भुरग्यांक घेवपाक शकता 10%. वेर एज इन प्रायवेट युनिवर्सिटीज मोर द मॅरियर सगळे जगावेले लोक येता. तो एक रूल चेंज करपाक जाय. फाल्यां जर समज तूं गोंयाक इंटरनॅशनल स्टुडंट येतले जाल्यार 10% कित्याक येवनय स्टुडंट गोंयच्या भुरग्यांक एडमिशन मेळटाच गोंयांतले. पूण ह्यो सगळ्यो न्हय एज वी मूव ऑन टायमा प्रमाणे चेंज जावपाक जाय आनी हें जर चेंज जायत न्हय जाल्यार गोवा युनिवर्सिटीज फ्युचर इज ब्रायट बिकॉज स्मॉल प्लेस कॅन बी कंट्रोल्ड. लोक बरे लोकांक गोंयांत येवपाक आवडटा रावपाक आवडटा शिकपाक आवडटा आनी हें जर आमी केलें न्हय जाल्यार इट वील बी वी आर ऑन द रायट पाथ. इतलेंच म्हजें गव्हर्मेंटा कडेन आनी लोकां कडेन मागणें आसा. आनी CM इज ऑलवेज कॉपरेटींग. CM हॅज गिवन लॉट ऑफ कॉपरेशन. आतां ताणें कितें म्हणलें पळय तें दीस हॅज बीन लिटल ट्विस्टेड एंड मिसयूज मीन वॉट एवर फॉर द रिजन्स. पूण म्हणून हें एक मातशें क्लॅरिफिकेशन जावपाक. थँक्यू. थँक्यू. The Honorable CM has come here to inaugurate University's Research Park, the first of its kind in the state of Goa, where this research park houses, health incubator, IT incubator, and bio incubator. Okay, at the end, after seeing such a wonderful, setting, he just made a remark that why it is going down. Now I will explain you since you asked me. If you look at the ranking we have got under public university category, our ranking is between 51 to 100, between 51 and 100 ranking. But if you take the overall universities across the country, it is between 151 to 200. Okay. Now, if you can see this, this is the score of 2021, 22, 23, 24. If you look 22, the score is 37.126. If you look at 2023, the score is 37.959. 24, 38. That means the score is increasing. And in 2022 and 23, it was between 101 to 150 university. Now it is between 151 to 200. Why it is so? Look again here that in 2022, total number of universities taken part in the NIRF is only 1875. Now it is 2781. That means almost more than 1000 universities have been added, private universities, without any conditions like all whatever we speak. And therefore, due to this tough competition, this has come down to 151 to 100. Now let me explain you. But if you look at the score, it is 38.44 overall. The university it got 100th rank is only 45.51, which means that 7 point less. Okay, that 7 point less you can see here. These are the different criteria: teaching, learning resources, research, graduate outcome, inclusivity, and perception. Correct. Now I will just and if you see the state public universities, it is between 51 to 100, where the score is 43.09, and the university which got 50th rank is only 48. That means just 5 points difference, right? Which means
that our total score has been increased by 0.443 compared to 2023. The teaching learning resource that score has been increased by 0.441. Now you look here. Goa University's teaching learning resource is 16.32, RPP 5.06, this is 10.52, and this is 5.12, and this is 1.36. Okay. Take the case of Savitri Village University, right? TLR is 18.32, we are 16.32. We are almost near to that. Okay. But if you look at the research output, it is 11.74, this is 5.06. If you look at the graduation outcome, it is 17.93. In the sense that the students passing out from there on campus are 50 and more thousands of students. Goa University is only 3,000. 3,000. This is one of the important thing. I'll also show you. See, you can see Mumbai University, TLR 18.23. You see, research output is same as that of Goa University, 5.063. But this 17 point because 258 because they have 50,000 or 60,000 or more students coming out compared to us of 3,000. Okay, and then inclusivity is 5.46 because you have to have more students not only from Goa but also from outside. We have Goa University is 10%. Right? 10%. Yes, so that has to be changed. And then perception is 3.862. Now let me tell you why this research output is only 5.064. Look at this. Here we have 258 faculty. Out of that, 158 plus 44 are assistant professor level, 80%. Okay. 80% is assistant professor. And among them there are without PhD. So how do they guide? We have to have teachers who will be guiding the students. They themselves do not have PhD. Associate professor only 8%. And professor plus senior professor is 12%. Which means that the number of faculty at the senior level and the middle level, means professor and associate professor, are very less. They are supposed to guide these assistant professors. And we are not getting many of the discipline. We are not getting faculty for professor and associate professor. In the process, that was converted. My predecessor has converted that to. So, but why this thing is happening? Why there are no proper assistant professors with PhDs? And in that subject we don't have. We don't have that. So you have spoke to CM regarding this, and even governor is a chancellor. Those things I don't want to disclose. Okay, sir. What I have done for this, I'll tell you that in another 5 years' time, this university will be in the top. That much I can say. But for that, we need to take care of that. We have to see that all the professors and associate professors' positions have been filled. Only then we can see that this is coming. So there are vacancies right now for which need to be filled up.